आयज मेरेन मुंबय गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचेर जायते अपघात घडल्यात। सोमारा दनपारां एक भिरांकूळ अपघात घडला। नेमळे सावंतवाडी मुंबय गोवा हायवेचेर भिरांकूळ अपघातांत तिगांक मरण आयलें। सोंपले तातूंत गिरी पंचायतीची पंच सदस्य श्रीमती नानोडकार हिचो आस्पाव आसा। तांचे वांगडा आशिल्ली भिरवडे गणकवलीची विलासिनी सातर्डेकर सोंपल्या। तीग जाण गंभीर जखमी जाल्ले। तातूंत पांडुरंग नानोडकार हो जीएमसीत उपचारा वेळार सोंपलो। श्रीमती आनी पांडुरंग ही घोव बायलां। गिरीचो आदलो सरपंच सनी नानोडकाराची आवय बापूय जाल्यार विलासिनी ही ताची मावशी। सनी आनी एक लखय गंभीर जखमी आसा। जीएमसीत तांचेर उपचार सुरू आसात। ती कणकवले वताली। दनपारां अचकीत दोळो लागिल्ल्यान मोटरावेलो ताबो सुटिल्ल्यान रस्त्या भायर वचून देगण्यात कोसळ्ळी। सुत्रां कडच्यान ही माहिती मेळटा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।